रशियन टुरिस्टान हरमला आणि मोर्जे हांगा दोन रशियन बायलेचो गळो चिरून खून केल्याची घडणूक घडल्या। पुलिसांनी एक रशियन दुबाविताकूय धरलो। पुलीस चौकशेत दुबावितान आणि 5 विदेशी बायलेचो खून केल्याचे उक्ते केला। ताका लागून पुलीस खाते खडबडून जागे जाला। राती उशिरा मेरेन पुलीस दुबाविताची चौकशी करताले। तशेंच खंयच्या वाठारांत दुबावितान ह्या बायलेचो खून केला त्याची पळवणी ते करताले। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। रशियन टुरिस्टान हरमला आणि मोर्जे हांगा दोन रशियन बायलेचो गळो चिरून खून केल्ल्याची घडणूक घडल्या। दुबावित रशियन टुरिस्टाचे एलिना नावाचे रशियन चलये कडेन मोगाचे रिलेशन असले। तिने आपल्याक चीट करून आणि कोणाकडेन रिलेशन दवरल्यात ह्या दुबावा वयल्यान खून केला अशी माहिती पुलिसाक मेळ्ळ्या। हरमला गिरकर वाड्यार एलिना कोस्तानोवा हे रशियन चलयेचो एलेक्सी लिओनान ह्या रशियन टुरिस्टान गळो चिरून खून केले उपरांत मोर्जे मदल्या वाड्यार आणि एक एलिना नावाचे हे दुसरे रशियन चलयेचो त्याच पद्धतीन गळो चिरून खून केल्लो। ताजे गर्लफ्रेंड एलिना कोस्तानोवा तिका तिच्या हरमला बिराडाक रावताली थंय तेजे आर्ग्युमेंट जाले आणि झगडी जावन तिचे हात खंय दोरयेन बांदलेले आणि त्याचो गळो कापून एलिना कोस्तानोवा हिचो खून केलो। ह्या डबल मर्डर प्रकरणांतल्यान चलयेचो खून करपा खातीर वापरलेली पद्दत एकाच सारकी आसलेली। दोगांय रशियन चलयेचो गळो कापून उडयल्लो। हे खातीर पुलिसांनी अलेक्सिया लिओना हाची चौकशी केली। तेन्ना ताणें एलिना विनोवा हिजो खून आपणेनूच केला म्हणून पुलिसाक सांगले। एलिना विनिवा हाची बॉडी मातयेन पोना डिकंपोज परिस्थितीन मेळिल्ली।